Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोविड मॅनेजमेंटाक म्हणून केंद्र सरकारान 22 राज्यांक मेळून 890 कोटींचो दुसरो हप्तो दिला. गोंयच्या वाट्याक 100 कोटी रुपया आयल्यात. गोंयांत कोरोनाचे केशी नेटान वाडूंक लागिल्ल्यान कोविड केअर सेंटरां हॉस्पिटल जाग्यार घालता म्हणसर सरकाराक नाका पुरो. तातले तातूंत होम आयसोलेशनाचो पर्याय आशिल्ल्यान थाकाय. वास्को जुवारी नगरांतल्यो केशी कंट्रोलांत येतात. मात दुसरे वटेन म्हापशा, सत्तरी, फोंड्या, मडगांवां केशींनी नेट धरला. म्हापशा नुस्त्या मार्केटांत 18 नुस्तेकार कोरोना पॉझिटिव्ह. म्हापशा एक्टिव्ह केशी 100 वयर पावल्यो. दाबे सत्तरीत एकदम 23 केशी. तो वाठार सील केला. सत्तरीत 118 पॉझिटिव्ह केशी. फोंड्या एक्टिव्ह केशी 172 जाल्यो. मडगांवां कोरोनाचे केशी आटापा येवपाचें नांव घेना. थंय 229 पॉझिटिव्ह केसी जाल्यो. मांगरा वेलो कंटेनमेंट झोन काडून 3 कडेन मायक्रो कंटेनमेंट झोन केला. कंटेनमेंट झोना भायल्या लोकांक हेल्थ सर्टिफिकेट दिवंक सुरवात केल्या. सर्टिफिकेट घेवन लोक कामार वचूंक लागलो. सबका थैंक्स. हमारे इसमें मैं मंगूर में रहती हूँ. मेरा नाम रेशमा खान है और यहाँ पे जो है सुबह में कंटेनमेंट जोन काढ़ा गया है मंगूर का. इसके लिए हम सब खुश में हैं, हैप्पी हैं यहाँ पर. और ये लोगों ने हमारी हेल्प की है कि जो जॉब पे जाते हैं बाहर उनके लिए सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट और चेकिंग अरेंज किया हुआ है. यहाँ पे चेकिंग हो रही है, उनके लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं. जो जॉब पे जाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए. आज आमचे लोक सकाळी कामाक वयताले, सांजेन रांदून जेताले. तांकां 70 दीस गव्हर्मेंटान त्रास केला. पूण गव्हर्मेंटान फुडें आनी स्लम एरिया जायते आहा थंय असले त्रास करना म्हणून तेंचे कडेन मागता. अशे परिस्थिती लोकांचे हिंगा केला. दुसरे स्लम एरियान अशें करपाक दिना काय तुमी कोण आसा ते गव्हर्मेंट जावं थिंगाचे लोक स्लम एरियाचे करपाक दिना काय. ते 3 तरेन मायक्रो कंटेनमेंट केल्ले आसा आनी गेट ओपन केल्लेली आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक दिसता आमचे फाटल्यान सगळे जे मंगूर रहिवासी आसा तांकां हांगा एक गव्हर्मेंट थ्रू मेडिकल आमी सर्टिफिकेट दिता. परत एक टेस्ट करता तांकां आनी तांकां सर्टिफिकेट दिता. आमचे गरीब लोकांक जे जोडून खातले लेबर क्लास तांकां खूब बरें जालें. People who are not in the micro containment zone today they can go out for work. कामाक गेल्यावूय लोक खूब जाण गेले. इट इज अ बिग रिलीफ टू द पीपल. वी आर थँकफूल टू द गव्हर्मेंट. वी आर थँकफूल टू द कलेक्टर फॉर टेकिंग दिस इम्पॉर्टंट डिसिजन. आनी तुमचो लॅब एसिस्टंट थंय वाडयात की आयज थंय हिंगा जाता तितले चॅक केले आनी लॅबांत एसिस्टंट ना जाल्यार म्हाका दिसता थंय आनी प्रॉब्लेम जातली. जाता तितले बेगीन चॅकअप करून तुमी काबार करात. खारेवाड्या वयलो कंटेनमेंट झोन काडपाचेर निर्णय जावपाचो आसा. आयज मिटींग दवरलेले कलेक्टरा कडेन आमचे MLA आनी आमकां वाड्या वयले 4-5 जाणां कलेक्टरा कडेन उलोवपाक आपयलेले की मंगुरान आयज जेणी ओपन केला, सड्यार ओपन केला, बायण ओपन केला, तशेंच आमचे कोत्तूम. सो कलेक्टरान आयज आमकां हें दिलां की कलेक्टर म्हणटा आपूण एज पर रिपोर्ट तेंगेलो सगलो रिपोर्ट मडगांव धाडटलो आनी मडगांवसान येयले म्हणसकच फाल्यां कितें तें कोत्तूम. आयज मंगूर ओपन जालें. सो वी हॅव आस्क्ड रिक्वेस्टेड टू ओपन डावन द बीच खारेवाड्यार. सो आतां रिपोर्ट धाडटा बिकॉज नो न्यू केसीस काय ना आतां सद्या. सो आमी ताका मागले विदीन 24 hours टू ओपन. मडगांव पालिकेत 5 जाणांक कोरोना बादला. बिल्डींग सॅनिटायज केल्या पूण स्टाफ सोमारा ऑफिसात गेलो ना. तुम्ही कितें आसा आनी चॅरपर्सनान सांगलें. चॅरपर्सन सांगला पब्लिकाक भितर घेवप न्ही, स्टाफ भितर वचपाचें अशें बंद दवरूंक जायना म्हणून चॅरपर्सन सांगता. सो हांवें सुद्दां स्टाफाक सांगला तुमी भितर वचा. पूण तेंच्यांनी ते म्हणटा आपले फॅमिली आहा आपल्याले कितें रिस्पॉन्स कोण गॅरंटी घेतलो काय म्हणून. कोण ना आमी भायर जाली. मागीर कित्याक लागून वचना तुमी? कित्याक लागून कित्याक लागून येयला कोणाक कित्याक आमकां खबर ना न्ही म्हणून तूं वचना भितर लोक कोण ना म्हणून. हांव कोण काय घेवना भितर स्टाफ कोणू ना. हांव एकटें कित्याक. कोविड मॅनेजमेंटाचेर वाळपयचो उपजिल्लोधिकारी आनी सत्तरींतल्या सरपंचांची बसका जाली. कोविड सगळ्या स्प्रेड जाल्लो आसा आनी तेजोच एक इनिशिएटीव म्हणून गव्हर्मेंटान एक अवेरनेस व्हॅन सगळ्या तालुक्यान धाडलेली आसा आनी तेजोच एक पार्ट म्हणून सत्तरी तालुक्यान आयज आमी फ्लॅग ऑफ केल्ले आसा. मजगती इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्या 10 जाणांक कोरोना बादला. पणजे महापालिकेंतल्या पिवनाकूय कोरोना जालो. फाटल्या सप्तका सावन तो कामार येवंक ना तरी जतनाय म्हूण ऑफिस सॅनिटायज केला. लोकांनी सामकें म्हत्वाचें काम आसल्यारूच येवचें म्हूण पालिकेचो उलो.